आनी लँडस्लायडाक लागून आमची जी रस्तो आसलो 2 वे आसलो तो खंय तरी आमकां 1 वे करचो पडलो. आनी जेन्ना काम स्टार्ट जालें आमकां एश्युरन्स दिलें की तें कामूय तुमी जाणा IIT गुवाहाटी हांकां दिल्लेलें आसा आनी बऱ्या प्रमाणे काम चालू आसा तेचें. सो खंय तरी तें काम जे 3 म्हयन्यान कंप्लीट जावपाचें आसलेलें खूब बाकीचे इश्यूज येयल्या कारणान ते मातशें खंय तरी रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट ते रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट बाकीच्या टायमाक लागून ते मातशें पोस्टपोन जाल्लेले आसा. सो बट सद्या कितें जालो हो जो रस्तो आसा तो 1 वे आसल्या कारणान खुबशे एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा हांगा. एक पयले 2 एक्सिडंटूय जाले. सो खंय तरी सगळ्या लोकांची मुर्मुगांवच्या लोकांची स्पेशली आमचे सड्या वयले जे लोक येतात भोगतात जेटी वयले लोक हेवटेनसून येतात तांची सगळ्यांची डिमांड आसलो की हो जो स्ट्रेच 1 वेचो आसा तो अप टू रवींद्र भवन पर्यंत आसा तो खंय तरी हांगासून कट करून तो हांगासून 2 वे करचो म्हणून परत. आनी त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली तांकां सगळे सांगल्या उपरांत कलेक्टरा कडसून आमी ऑर्डर पास करून घेतलेले कित्याक हायवे आसल्या कारणान रस्तो हो बाबा हांगासून आमकां सद्या टेम्पररी जे पर्यंत तें काम जायना ते पर्यंत आमकां ही वाट करून दिवची 2 वे जावनी म्हणून. आनी त्या प्रमाणे कलेक्टरान ऑर्डर पास केली आनी तेच्या उपरांत परत आमची मिटींग जाली. आमचो फुर्तादो बापूय आसलो वांगडा त्या मिटींगेक डेप्युटी कलेक्टर PI ट्राफीक DYSP सगळ्यांचे मतान आयज हे काम हांगा कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आनी आयज आमी हो जो रस्तो आसा हांव अनावन्स करपाक सोदता आमच्या आख्या सड्याकार लोकांक आख्या मुरगांवच्या लोकांक की बाबा हो रस्तो जो 1 वे आसलो तो थोडो स्ट्रेच जो आसा आमचो अंटार्टिका कडसून हांगा पर्यंत हो 1 वे आसतलो बाकीचो आसा सो परत 2 वे. सो पीपल कॅन कम इन दीस रोड कित्याक हो ऑलमोस्ट आमकां 1-2 किलोमिटर सुमार तेजी आमकां खंय तरी हे मेळटा फायदो मेळटलो. सो तेका लागून आयच्यान आमी हे स्टार्ट करपाक लागून येयलेले आसा. लोकांचो डिमांड आसलो आनी खंय तरी जो त्रास जातालो न्हू एक्सिडंट प्रोन झोन आसल्या कारणान खंय तरी म्हाका हो भंय दिसतालो एज अ रिप्रेझेंटेटीव म्हाका सुद्दां दिसतालें कितें वायट गजाल घडची न्हू. सो तेका लागून हे प्रिकॉशन घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे हो रस्तो ओपन केल्लो आसा. हो जो रस्तो आसा जो 2 वे 1 वे आसलेलो तो आतां 2 वे जाल्लो आसा. सगळ्यांनी सांगलेलें आसा हो कितलो इम्पॉर्टंट आसलो पळय. आयज हे लँड स्लायडींग जाल्लेलें आमकां हांगा एक्सिडंट झोन जाल्लेलो आसा आनी खुबशे एक्सिडंट सुद्दां जाल्ले सुद्दां हांगा. म्हणून सांगचो उद्देश इतलोच की हे जे डिवायडर ओपन करपाक जो त्रास आसता पळय तो कोण करता पळय तेकाच खबर आसता. म्हाका दिसता संकल्पान हे जे करपाक जो डिवायडर जो ओपन करपाक जो मेहनत घेतली आसली तुका ते अभिनंदन करता. कित्याक कोण डिवायडर मोडपाक कोण दिना काळाची गरज आसलेली आनी हांगा एक्सिडंट जावपाचें ते बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. म्हाका दिसता हे सड्याकारांक तशेंच भायणाकारांक येता वयता तें खूब बरें जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता पूण थंय सुद्दां हांगा जे आमी ट्राफीक हांगा पुलीस आसा ट्राफीक PI आसात ते सुद्दां हांगा बरे रितीन करीत आसा. हांगा जे रिक्वायरमेंट आहा जे सायनबोर्डीज आहा जे स्टिकर्स आहा ते लायब्ररीन दिसपाक जाय ते हांगा तेंचे सगळ्यांनी इन्स्टॉल केलेले आहा. म्हाका दिसता ही सगळी बरी गरज जाला. प्रत्येक संकल्पाक आनी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. ते जो फ्लायओव्हर आसा तो फूल सड्याकार आमचो यूज करता आनी हांगासूनच आमी वास्कोचे बीन गाडी हांगासून येता हार्बर बीन आनी कशें आसलें स्कुलान वयता भुरगीं खुबशे त्रास जाताले. लँडस्लायड जाले तेन्नासून कितें जालें आमी 1 वे यूज करताली आनी खंय ना खंय म्हाजे कडेन सुद्दां एक्सपिरियन्स जाली. गाडये सारके हांगाचेर येताले आनी कोण गाडयेचेर हांगाचेर भुरगीं जास्त अशें फास्ट आसता उलोवंक भुरग्यांक धाकटे आनी तांकां आमी ब्लेमूय करूंक शकना आनी खंय ना खंय 2 एक्सिडंटूय जाली आनी तेच्या खातीर खुबशे टेन्शनां आसतालें आमकां की खंय ना खंय व्हडलो एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून. आनी आतां सप्ताकूय येता आमचो दामबाबाचो आनी खुबशे सयऱ्या येतलीं आनी वास्को वयपाचें खूब आसतलें आमचे आनी ह्यो रोड खूब जाणां यूज करता. तेच्या खातीर बेगीच्या बेगी सगळे प्रिकॉशन घेवंक जाय म्हणून हे डिवायडर काडून ह्यो आमी रोड स्टार्ट केल्लेलो आसा. लोकांनी आपली लायफाची रिस्कान घालपाची न्हू. आमी खंय ना खंय प्रयत्न करतात बट लोकांचेरूय आसा आपले लायफ बऱ्या भशेन सेफ करपाचे आपल्या फॅमिलीक सांबाळपाचे. सगळ्यांनी हे उगडास धरपाचे की आतां डिवायडर काडून स्पिडीन वचो नाका सांबाळा आपल्या जिवाक इतलें सांगूंक सोदता. हो स्ट्रेच वर्नापुरी जो सडा आसा तो एक्चुअली इन द वी हॅव हँडेड ओवर टू द स्टेट PWD आनी हांगा 3 पार्टनर्स आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्टेट PWD मागीर NHI मुर्मुगांव पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड आनी MPRCL. तो आतां कितें आसा की हो स्ट्रेच जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो गेमन ही इज इन सिवियर फायनान्शियल डिस्ट्रेस
आणि बाकीचे 75 crores आता फायनल हे झाला कंट्रीब्युशन आउट ऑफ विच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज गिवन दी अशें 25 crores एनीच्या विल गिव बाय द एंड ऑफ दीस मंथ. मोरगांव पोर्टरस मातसो टायम लागतलो बिकॉज दे इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस. सो कलेक्टरान म्हाका हें केल्लें हें ओपन करपा हांवें सांगलें तूं ताका हें कर म्हणून. सो इनिशियली एक्झिक्युटीव इंजिनियरान आमी गेमना विचारले तेन्ना दे एक्सप्रेस हेजिटेशन दॅट दे आर इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस. So then how to get it done? I told Honorable M.A. Sankal Amorkar, you talk to Mr. Deepak Pandekar and their senior MC Geman and you persuade them in public interest, which he did. So then they have done it even though they are in financial distress, because when we had requested they were showing hesitation in particular routes. So thanks to him this has happened.